भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो। प्रमोद सावंत जी तुम आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी का आमचे बहुमानी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आताच आमच्या भितर उपस्थित झाले आसात. गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे अशें हांव सपना मापारीक विनंती करता. तसेच कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा मिस्टर अजित रॉय हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे स्वागत करचे अशें हांव सलोनी पेडणेकर हांकां विनंती करता. संजय कुमार सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे आमी आतां स्वागत करता. तसेच आमचे कलेक्टर नॉर्थ गोवा अजित रॉय हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे स्वागत करचे अशें हांव सुनीता साळगांवकर हांकां रिक्वेस्ट करता. कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा मिस्टर अजित रॉय. तसेच आमचे झेडपी सिरसाय आणि उत्तर गोंयचे उपाध्यक्ष दीक्षा कांदोळकर हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे स्वागत करचे अशें हांव मिता नायक हांकां विनंती करता. तशीच पिरनाची सरपंच भैरुचा नायक हांकां फुलां भेटोवन त्यांचे स्वागत करचे अशें हांव सुलन परब हांकां विनंती करता. कोलवाडचो सरपंच बाब नित्यानंद कांदोळकर हांकां फुलां भेटोवन स्वागत करचे अशें हांव राधिका बांदेकर हांकां विनंती करता. तशेंच आमच्या भितर आयज उपस्थित आसात गोवा मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांकांय फुलां भेटोवन तेंचे हांगा स्वागत करचे. तसेच आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसचे डायरेक्टर डॉक्टर जुजैद दिसा हांगा उपस्थित आसा तांकां फुलां भेटोवन तेंचे स्वागत करचे अशी हांव विनंती करता. मान्यवरांचे स्वागत जाल्ले आसा आणि आता हांव समय प्रज्वलित करून आजच्या या सरकार तुमच्या दारी या उपक्रमाचे उद्घाटन करचे अशें हांव सगळ्या मान्यवरांक विनंती करता. सगळ्यांत पयलीं सुवातेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे समय प्रज्वलित करून आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करतले.
आजच्या कार्यक्रमाचे पारंपरिक पद्धतीन समय प्रज्वलित करून आताच उद्घाटन झाले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा केंद्र सरकारचे जे आत्मनिर्भर भारत आणि गोय सरकारचे स्वयंपूर्ण गोय हो उपक्रम गेली 2 वर्सां सबंद देशभर तशें गोंयभर चालू आसा. आणि आमचे गोंय स्वयंपूर्ण करता बरोबरच आयज गांव स्वयंपूर्ण जावचो ह्या हेतून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम प्रत्येक मतदारसंघात सुरू केल्लो आसा. कारण प्रत्येक गांवांत पावपाक शक्य ना, पण तरी सुद्धा प्रत्येक मतदारसंघात वचून लोकांच्यो ज्यो सरकार दरबारी वेगवेगळ्यो ज्यो सुविधा आसा त्या वेगवेगळे अर्ज कितें तरी कामा खातीर अडलेले आसा ते निकालान हाडचे म्हणून हो उपक्रम तेंच्यांनी सुरू केला. आयज म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की आयज अख्खे गोंयचे प्रशासन जे आसा जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा ते ह्या मतदारसंघात आसा. आणि खास करून जे ह्या मतदारसंघात आमकां सगळ्यात पयलो कार्यक्रम आयोजीत केला करपाक दिलो ताका लागून हांव मुख्यमंत्र्याचे सगळ्यात पयले सुवातेर धन्यवाद दिता. चड वगत घेयन आसतना आमचो कोलवाचो सरपंच बाब नित्यानंद कांदोळकर हांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करचे आनी 2 शब्द उलोवचे. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. सरकार तुमच्या दारी ह्या प्रोग्रामाक हांगासर आमचे हाजीर आसलेले तमाम सगळे लोक जमिल्ले लोक हेंचे आयज स्वागत करपाक हांगा उबो रावल्लो आहा. ह्या प्रोग्रामाक आमचे गोंयचे माननीय आनी धडाडीचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार माननीय श्री निलकंठ हलणकर सरजी तशेंच आमच्या हांगासर झेडपी मेंबर आहा निवीन कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिक्षा कांदोळकर तशेंच आमचे वरिष्ठ अधिकारी आनी आमचे चीफ सेक्रेटरी गोंय राज्याचे हेर आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी आमचे सगळे सरकारी कर्मचारी हांकां म्हाजो माय मोगाचो नमस्कार. तुमकां खबरूच आसतलें दोतोर आमचो चीफ मिनिस्टर सदिनाक आमकां नवे नवे विचार नवी उर्जा आनी नवे उमेद आनी नवे संकल्प हाडटा. तेन्ना आयज बी तो तसोच एक बरें हें उद्दिश्ट घेवन तुमच्या फुड्यान येयल्लो आहा. आनी सगळ्या कर्मचाऱ्यांक म्हणजे आमच्या सरकारी सगळे यंत्रणा हाडून तुमची आमची सगळी कामां करपाक लागून तेणी तेचो हे उद्देश आहा. आनी तेचो हो पयलोच हांगासून प्रोग्राम स्टार्ट जाता आनी तेणी ह्यान फुडें बरो प्रोग्राम होच चालू दवरचो. आनी ह्या प्रोग्रामाक हांगा हाजीर आसलेले आमच्या तुमकां आमकां चड कामां डिपार्टमेंटां लागलेले कलेक्टर मागीर मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तशेंच PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मागीर रोड्स तशेंच सिव्हिल सप्लाय हे सगळे डिपार्टमेंटांक हांगा घेवन तो तुमचे कामां करपाक प्रश्न सोडोवपाक येयल्लो. तेन्ना आमी आमचे बरे भाशेन तेचे कडेन ते प्रश्न सोडून घेवन कामां करून घेवची आनी हेचो लाभ घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता. तुमकां खबरूच आसा आमचो आमदार श्री निलकंठ हलणकर ह्यो आमचे प्रश्न घेवन गोंयच्या असेंब्लीन झगडटा जावं आमचे प्रश्न घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन वयता. जर आमचे कितें प्रॉब्लम आसले आमी फोन केलो आमी जे कडेन गेले जाल्यार तो आमकां पर्सनली घेवन सगळ्या डिपार्टमेंटान वयता. चीफ मिनिस्टराच्या डिपार्टमेंटान वयता मागीर आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार तो आमकां पर्सनल घेवन वयता आनी आमची कामां प्रश्न सोडोवन हाडटा. आमी जर ताका फोन सुद्दां जर केलो जाल्यार परत आमकां फोन जर बिजी आलो तो फोन कोण विचारता तुमचें कितें जाला कितें प्रॉब्लम आहा म्हणून. असो आमचो एक आमदार आमची कामां करपाक फुडें सरलेलो तो दिल्लीत तुमकां लागून 24 आवर्स अवेलेबल आसता. आनी ताका ही बरी साथ दिल्ली आमच्या चीफ मिनिस्टरान
आमच्या पंचायतींनी फाटी एकदा आमचे गोयचे मुख्यमंत्री धडाडीचे यंग असे येवन आमची फाटी एकदा आहेत प्रोग्राम केल्लो त्या प्रोग्रामाकूय बी तेंच्यांनी बरो आमकां साथ दिल्ली आनी तेंचो असोच आमकां हात लागचो आनी आमचे खातीर साथ दिवचे आनी आमची कामां प्रश्न सोडोवचे हें हांव तेंचे कडेन मागतां. मुख्यमंत्र्यान केल्या ही बऱ्यापैकी योजना आहा आमच्या गोंयच्या लोकांचो तांकां आशिर्वाद आसतलो देवाचो तांकां आशिर्वाद आसतलो आनी तेंच्यानी अशेंच फुडें वयचे इतकें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब निखळ नाडकर. जावं ते पयशे धाडपाक फाटी फुडें जायत पण प्रत्येक मनशाक ह्यो स्किमी ज्यो चालू आसल्यो त्यो तश्योच चालू दवरल्या पण त्याच्या पलीकडे वचून सुद्धा त्यांच्यानी कितल्योश्योच नव्यो स्किमी लोकां खातीर आनी म्हाका सगळ्यान अभिनंदनाची गोश्ट हांगा सांगितची दिसता की गोंय राज्य हे पयलें राज्य आहा देशांत जे कोरोना वॅक्सीन पयलो डोस हांगा कंप्लीट केल्लो आसा आनी हेचे सगळे श्रेय जे आहा जे आमचे तडफदार आनी तरुण आनी डायनामीक आनी एनर्जेटीक असे मुख्यमंत्री ह्या राज्याक लाभल्या ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां वयता. आतां रिक्वेस्ट करता आमचे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पावणे आमचे भौमानेस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की तांच्यांनी आपले विचार तुमच्या समोर म्हणचे. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा कलेचा गोंय सरकारच्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार माझ्या बरोबर आसात थिवीचे आमदार बाबदेरकन हळदकर, राज्याचे चीफ सेक्रेटरी श्री परिमल राय, त्याच बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य सरपंच पंच व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर डी ईसा, डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. फक्त व्यासपीठाचेर आसा तितकेच न्हय तर जवळपास म्हज्या समोर आणि बाकीच्याय कॅबिनांनी बसलेले प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अर्द्या अदीक सेक्रेटरी ऑफ द डिफरंट डिपार्टमेंट्स आणि ताज्या उपरांत तांचे फिल्ड ऑफिसर्स हे आज हांगासर प्रेजेंट आसात. हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण आमी जेन्ना म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, म्हाका बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारलो आतांच कित्याक याद आयली काय म्हणून. हांवें ताका सांगलें की योग्य वेळ आसा. आझादी का अमृत महोत्सव आमी देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां सेलिब्रेट करता. गोवा एट रेट 60 आमी सगळे जाण मेळून गोंयच्या मुक्तीचे 60वें वर्स मनयता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन हो देश आत्मनिर्भर भारत जावपाचें स्वप्न पळयलां आनी आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न पळयलां. फाटल्या 19 डिसेंबर 2020 आमी हो कार्यक्रम सुरवात केलो बट पॅन्डेमिका खातीर आमी लोकांच्या मदीं वचूंक पावले ना. पण ही योग्य वेळ आसा ज्या निमित्तान आमी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तरी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार तुमच्या दारात घेवन आयल्या. हांव जेन्ना सरकार तुमच्या दारात म्हणटा तेन्ना म्हाका चिंता आसा समाजांतल्या शेवटच्या मनशाची, म्हाका चिंता आसा त्या म्हज्या जाणटेल्या आवयची, त्या म्हज्या विधवा भयणीची आनी म्हज्या अपंग भावाची. ताकाच लागून तर हांवें म्हटलां की म्हजें सरकार हें तुमच्या दारात आयलां. ताच्या खातीर ज्यो ज्यो योजना फक्त माझ्या पणजेच्या ऑफिसात लाल फिताच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना, त्यो योजना जेन्ना प्रत्येक मनशा पर्यंत पावतल्यो, प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावतल्यो, इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, खंयच्या जातीचो आसा धर्माचो आसा हेज्या आदारीत न्ही, तो इलिजिबल आसा काय कितें हाज्या आदारीत तेज्या पर्यंत पावप हें गरजेचें आसा. म्हणून तर आयच्यान सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला. हे सुरवात करता आसतना म्हाका एकट्यान विचारलें तुमी कितें तरी सरकार तुमच्या दारी व्हरून दिवपाचें आहा काय म्हणून.
खरें म्हणल्यार म्हाका खबर आसा मामलेदार ऑफिसान गेल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान गेल्या उपरांत ज्या ज्या सर्टिफिकेटी खातीर डॉक्युमेंटा खातीर गेली कितलींशींच वर्सां कितले दीस लागता कितलो वेळ लागता आनी चुकून मागून हांव अशें म्हणना हांव खरें म्हटल्यार एप्रिसिएट करता म्हज्या पुराय एडमिनिस्ट्रेशनाक हांवें शुक्रार दीस मिटींग घेतली म्हज्या बरोबर CS आसा आनी संजय कुमार आसा त्याच बरोबर डीन आमी 7-8 जाण ऑफिसरांनीच मेळून शुक्रारा दनपारा 12 वरांचेर मिटींग घेतली आनी आमी ठरयलें की हो कार्यक्रम आयच्या थिवी ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जावपाक जाय शेनवार 21 दीस मदीं आनी आयज म्हज्या हर एक डिपार्टमेंटांतलो बाकी सगळे जाण हांगासर हजर आसा हांव तांचें खरोखरूच अभिनंदन करता आमी नक्की सर्विसीस दितले कितें हेजेरूय लक्ष दिवप गरजेचें आशिल्लें आनी म्हणूनच म्हटलें हांवें मागीर आधार कार्ड आसतलें रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसतली ताज्या उपरांत डायवर्जन सर्टिफिकेट आसतली इन्कम सर्टिफिकेट आसतली कास्ट सर्टिफिकेट आसतली ब्युटिशन आसतलें हे तर इंडिविज्युअल लेवलचेर आसतलें ताज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा की प्रत्येक डिपार्टमेंटांतल्यान जावं ते मागीर फिशरीज डिपार्टमेंट जावं ते वुमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जावं ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट प्रत्येकान एप्लाय केल्ली योजना आसतली किंवा ताका नव्यान योजना खबर आसपा खातीर आसतली कारण हांव बरेचशे फावटी जेन्ना पळयता आजून कितल्याशाच लोकांक सरकाराच्यो योजना कितें आसा ह्योय आजून खबर ना आमी सगळे जाण जर पळयत जाल्यार लाडली लक्ष्मी गृह आधार आनी DSSY हाज्या फुडें आमचें एकूय पावल वचना सरकारा कडेन कमीत कमी आमी जर पळयल्यो जाल्यार 152 योजना आसा 152 तुमी नो युअर स्कीम जी आमी पयर लॉन्च केली त्या ज्या स्किमीचेर वचून पळयशात तुमी गोवा ऑनलायनचेर वचून जर पळयशात सरकाराच्या म्हणजे जशें म्हणटा आमी 152 योजना ह्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर मेळपा खातीर आसा कारण IT शिकलेले बाकीचे ग्रॅज्युएट्स बाकीचे भुरगे आसा आनी ही योजना ताजी इन्फॉर्मेशनूय बी सगळ्या लोकांक जर मेळची आसत जाल्यार आमच्या ग्रामपंचायतींतल्यान आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले सेक्रेटरी आसतलो तलाटी आसतलो हांच्यांनी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय म्हणून त्यो नो युअर स्कीम ह्या पोर्टलाचेरूय आमी अवेलेबल केल्या आयज जर तुमी पळयशात 128 सर्विसीस आमी घरा कडेन बसून ऑनलायन सर्विसीस लोकांक अवेलेबल करून दिता सरकाराच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना तुम्ही घरा कडेन बसून ताका जर एप्लाय केले आसत जाल्यार त्यो योजना तुमच्या पर्यंत पावोवपाक शकता अशी कितलीशींच डिपार्टमेंटां आसा ज्या डिपार्टमेंटाचे मार्फत आयज पर्यंत फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो योजना आसतल्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो योजना आसतल्यो OBC खात्याच्यो योजना आसतल्यो ह्यो योजना लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय त्या योजनाचो फायदो लोकांनी घेवपाक जाय म्हणून सरकार तुमच्या दारी आसा आनी हे सगळें करता आसतना फाटल्या बजेटाच्या स्पिचीत उलयता आसतना हांवें सांगलेलें की आमी म्हटलेलें की आमी सरकार तुमच्या दारी हो फक्त कार्यक्रम न्ही तर हेल्थ फॉर ऑल आनी विजन फॉर ऑल ह्याय सारकेले कार्यक्रम कोरोनाच्या काळात आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा आनी म्हणून तर जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतले आसतले किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसले आसतले जाका स्क्रिनींग कॅम्प म्हणटा ज्याची स्क्रिनींग ह्या लेवलाचेर जावपाक जाय आनी ताका स्पेशलिटीची ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसत जाल्यार ती गोवा मेडिकल कॉलेजींत मेळटली म्हणून आज आमचे एक्सपर्ट्स जे आसा ते हांगासर सगळे जाण अवेलेबल आसा ह्या सगळ्यांच्या मार्फत आमी ह्या सगळ्या जाणांक हांगा स्क्रिनींग करपाक शकता मागीर ऑर्थोपेडीक आसतलो सर्जरी आसतलो मेडिसीन आसतलो गायनेक आसतलो पिडियाट्रीक आसतलो हे दोतोर आज हांगा अवेलेबल जाल्या जेणे करून कोलवाळ्यांतल्या एखाद्या भागांतल्या मनशाक फाल्यां सकाळी प्रत्येक फावटी म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचपाची गरज ना हांगा स्क्रिनींग केल्या उपरांत आमचे दोतोर ठरयतले की ताका थंय येवपाची गरज आसा काय ना आनी ताज्या उपरांतूच ताची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन ही थंयसर जावपाक शकता म्हणून सरकार तुमच्या दारी आयज सरकार वेगवेगळे विशय घेवन हे तुमच्या मदीं आयल्या म्हाका चिंता आसा म्हज्या लोकांची म्हणून तर आमी म्हटलां की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान हे सगळे विशय हे सोडोवपा खातीर आज आमी तुमच्या मदीं आसा आमी पळयलें की आमी जेन्ना म्हटलें फाटले 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय आनी गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना तो दशसुत्री कार्यक्रम आमी लोकांक दिलो त्या दशसुत्री कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान
इट इज हाऊसिंग फॉर ऑल, टॉयलेट फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, उदक फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल. हो जेन्ना आमी 10 कर्मी कार्यक्रम म्हणटा, हांव म्हजें अभिनंदन करता स्वयंपूर्ण मित्रांचे. खऱ्या अर्थात तेंच्यांनी काम जें आसा हें नेटान सुरू केलां आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र करताना हांव पळयतां. हांव मुद्दामून म्हणजे उदाहरण सांगतलो, ईशा सावंत हांगा आसा, अस्तोणा सारकेली तुमच्याच ह्या ग्रामपंचायतींतल्यान ईशा सावंत स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता. आयज पर्यंत 300 पेक्षा चड लोकांक तिणी डायरेक्ट कनेक्ट केलो. 300 पेक्षा चड लोकां कडेन मागीर तो इन्शुरन्स आसतलो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कोणाक पिठाची गिरण आसतली किंवा कोणाक म्हणजे फिजिकली डिसेबल्ड लागपी लोकां खातीर व्हीलचेअर आसतली, बाकीच्यो गजाली आसतल्यो, ह्योय दिवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सरकाराच्या खर्चाय पेक्षा बाकीचे एनजीओ घेवन काम करता आसतना मागीर सांग्या आसतलो, काणकोण आसतलो, सावर्डे आसतलो, कुडचडे आसतलो, अशा वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान आमचे स्वयंपूर्ण मित्र खऱ्या अर्थात काम करपाक लागला. आमी जेन्ना पळयलें की हे गोंय जर स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार प्रत्येक गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आमी फक्त म्हणजे येवजण्योच लोकां कडेन पावोन रावंक ना, तर तेंच्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय सुरू करचो आनी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपा खातीर आमच्या मार्फत जी डिपार्टमेंटां मागीर जावं ते EDC आसतलें, जावं ते आमचे IT पॉलिसी आसतली. म्हणजे एके वाटेंतल्यान एखादी महिला जर गृह उद्योग सुरू करता आसत जाल्यार ताका आमच्या RDAच्या मार्फत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हाज्या मार्फत तिजो बिझनेस सुरू करपा खातीर आमी मदत करता. त्याच बरोबर एखादो IT शिकलेलो भुरगो जेन्ना आसा ताका आपली स्टार्टअपच्या सकयल आपली कंपनी सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार स्टार्टअप सेलाच्या सकयल 10 लाखाची सबसिडी सुद्दां आमचें सरकार दिता. 1 कोटी पेक्षा चड सबसिडी आमी रिलीज करपाक शकले, हेंय तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलें हें जर लोकांक कळना, हें जर लोकांक समजना आनी हें जर आमच्या नव्या तरणाट्यांक जो पर्यंत विशय तेंच्या पर्यंत पावना जाल्यार फक्त सरकारी योजना आसून जावच्यो ना. आनी म्हणून आमी सरकार तुमच्या दारी ही योजना घेवन आमी सुरवात केल्या. आयच्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना पळयता की फक्त सरकारी योजनाच न्ही, फक्त हेल्थच न्ही, तर एम्प्लॉयमेंटांतले मॉडल करियर सेंटर ज्याच्या मार्फत पयले फावटी फक्त सरकारी खात्यांत न्हय तर प्रायवेट सेक्टरांतले एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे बी मॉडल करियर सेंटरांतल्यान आमी सुरवात केल्या. आनी म्हणून तर CIIचो मॉडल करियर सेंटर आज वयर आसा, जेणे करून जे तरणाटे नोकरेचे आशेंत सरकारा कडेन आनी प्रायवेट सेक्टरांत पळयता ते मॉडल करियर सेंटरूय बी आमी हांगासर सुरवात केल्ली आसा किंवा ताचो आयज जी आसा ह्या मॉडल करियर सेंटराची सुरवात आमी आयच्यान हांगासर केल्या. अशा पद्दतीन जे सरकार आपल्या दारी ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे आमी वेगवेगळ्या पैलूच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो लोकां कडेन पावोवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा. आनी म्हणून हांव तुमच्या कडेन मागता ही सुरवात आसा, हो पयलो कार्यक्रम आसा. ह्या पयल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान समेस्त गोंयच्या जनतेक हांव आव्हान करता की आमकां जायत्यो गजाली अजुनूय बी सरकारा कडल्यान मेळपाक शकता, सरकारा कडल्यान तुमी घेवपाक शकता. मागीर सोशल सेक्टरांतल्यो स्कीम आसतल्यो किंवा त्यो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या मार्फत मेळपी योजना आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो योजना आमी तुमकां दिवपा खातीर आसा, आमी तुमच्या कडेन पावोवपा खातीर आसा. आमचे सगळे सरकारी अधिकारी हे फॅसिलिटेटर्स म्हणून काम करता, हे तुमकां मदत करपा खातीर आसा. हे ज्या पद्दतीन आमी तुमकां मदत करपा खातीर हांगाची तयारी दाखयल्या, म्हाका दिसता निश्चितच तुम्ही सगळ्यांनी जर हाचो फायदो घेतलो जाल्यार आमी खऱ्या अर्थात आमी यशस्वी जावपाक शकतले. आमी जे म्हणटा की आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा इंटरसिटी ह्या योग्य वेळार आमकां सरकाराची हर एक येवजण ही सगळ्या पर्यंत पावोवपाक तुमी मदत करपाक शकतले. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता आयज हांगासर आशिल्ल्या हर एक डिपार्टमेंटांतली हर एक योजनेचो फायदो जेका जो एलिजिबल आसा हांवें त्या खातीर रजिस्ट्रेशन कावंटराचेरूच सांगलेलें की जो मनीस कित्याक आयला ताचें काम कितें आहा ताका योग्य रित्या मार्गदर्शन करून ताचें तें काम जावप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आज हांगासर सुरवात केला. म्हाका खात्री आसा की हेका जो उत्साह जो प्रतिसाद आयज जर सकाळ पासून तुमच्या कडेन हांगासर पळयत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचो उत्साह, खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रतिसाद ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक दिला.
आमचो प्रयत्न आसतलो सकाळी 10 पासून ते सांजे 5 पर्यंत हर तरेची मदत हर तरेच्या लोकांक हे आमचे सरकारी अधिकारी जे हांगासर आयल्या ते सांजे 5 पर्यंत तुमची सगळ्यांची जी कामां आसतल्यो ज्यो योजना आसतल्यो त्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आयल्या त्यो तुमकां दिवपा खातीर आयल्या आणि निश्चितच म्हाका दिसता तुम्ही सगळे जाण त्याचो लाव घेतले तुम्ही सगळे जाण ह्यो सगळ्यो योजना जे आमचो मूळ उद्देश आसा अंत्योदय तत्वाचेर पावोवचे जो मूळ उद्देश समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवचे ताच्या खातीर आमी जर सगळे जाण मेळून काम करीत जाल्यार काल मोदीजीन ज्या पद्दतीन सांगला मोदीजीन ज्या पद्दतीन गोंयच्या लोकांचे अभिनंदन केला 100% वॅक्सिनेशन मेळ्या बद्दल ते फक्त अभिनंदन माझे नाशिल्लें त्या गोंयच्या जनतेचे आशिल्लें त्या गोंयच्या जनतेन 100% वॅक्सिनेशन घेतला जे जे भायर सरत आणि ज्या पद्दतीन आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टर डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन आमचे एड्युकेशन स्टाफ हांच्यानी काम केलें हांकां लागून आमकां 100% वॅक्सिनेशन शक्य जालें आमी म्हटलां की फुडल्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी दोनूय डोस वॅक्सिनेशन घेवपी पयले राज्य ठरतले गोंयच्या लोकांचे हांव सहकार्य मागता की आमी दुसरोय डोस घेवपी 100% राज्य जावपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां मेळपाक जाय हाजी हांव अपेक्षा करता त्याच बरोबर तांच्यांनी सांगलें की हे गोंय राज्य बाकीच्या सगळ्या बाबतींत प्रगती करीत आसा तुमी मुद्दामून काडून पळयात गोंय राज्याचो चौफार विकास जाका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या बाबतींत राज्याची डेव्हलपमेंट केंद्राच्या सहकार्यात खूप मोठ्या प्रमाणात जाता आसतना दिसता आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा हांगातल्यान पोळ्याच्या सुरू जावपी नॅशनल हायवे तो काणकोण पर्यंत वयपी त्याच बरोबर आमी पळयता की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले किंवा त्या टुरिजमाच्या मार्फत जावपी आग्वाद फोर्ट आसतले अशा पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एके वाटेंतल्यान करता आणि त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट करतानाय बी आमी सगळे जाण पळयता म्हाका खात्री आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान गोवा हायड्रेट 60 आमी 19 डिसेंबर 2021 हे सेलिब्रेट करच्या पयलीं हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाक 2 पावलां सरकारान फुडें मारल्या तुम्ही 4 पावल मारची ही हांव इच्छा व्यक्त करता आणि निश्चितच आमी सगळे जाण एकत्र येऊन खऱ्या अर्थात या 60व्या वर्सा आमी गोंय स्वयंपूर्ण करतले इतकेच तुमच्या लागीं मागता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं देव बरें करूं डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे भौमदेश मुखेलमंत्री पण आता सगळ्यांची ऑटो रिन्युअल झाली कोणाचीच बरोबर आता DDSS रेजिडन्स कोणाक जाय जाल्यार आतां डायरेक्टली मेळूंक शकता आनी रेजिडन्स करपाक बरोबर अशें वाट इतके बारीक कित्याक करपाक जाय ना उसको एक अच्छा टेबल है उसको जगह भी नहीं
ई श्रमाचे रजिस्टर करून त्यांना बेनिफिट किती मिळतले बरोबर इन्शुरन्स मेळटलो 2 लाख रुपयाचो इन्शुरन्स आता ई श्रमाचे रजिस्ट्रेशन करपाक वॉट इज द क्रायटेरिया कोण येता न्ही तांचो आधार कार्ड नंबर लिंक आसपाक जाय आणि लिंक आमचे आधार कार्डाक मोबाईल नंबर लिंक ओके आणि गव्हर्मेंट तांचो पीएफ वता तांकां इट इज नॉट एलिजिबल नाजाल्यार बाकी सगळीं बायलां आसा कोण लेबर आसा लोकलचे कितले लोक आसा माझ्या म्हणणें आसा जे हाऊसहोल्ड जे काम करता पळय घरान काम करपी आसा ती म्हज्या कडेन आयली आनी तिणे जर चांगलो ई श्रमच्या अंडर म्हाका रजिस्टर करता जाल्यार तीच व्हॅली बरोबर आसा तिका पयशे कितले भरचे पडटा कांय ना सर रजिस्ट्रेशन इज फ्री फक्त कार्ड जे कितें आसा तें आमी प्रिंट करून ताका लॅमिनेट करून दिता ते टिचर केली तुमी केन्ना दिता रोखडे त्या टायमार दिता आतांच दिता कोणाच कडल्यान 20 रुपया घेवं नाका सगळे पयशे आमदार दितलो मला कितली कार्डां तूं करता पळय न्हू तेंचे पयशे आमदार दिता आमदाराक वयता नाका अमके पयशे दिवपाक जाय तो देतलो कळ्ळें न्ही बट तूं कितली कार्डां चड करून दितलो पळय जाल्यार तें म्हत्वाचें म्हाका तुजे जे बाकीचो जनरल पब्लीक येयल्लो आहा पळय न्ही तुजी जी बिलो लेवल इन्कम आहा तांकां सगळ्यांक सांग तुका म्हाका सांग तुका प्रूफ कांयच नाका आपूण लेबर आसा म्हणून प्रूफ नाका कांय नाका तुका आधार कार्ड बरोबर आहा तुजे जेन्ना मायग्रंट बिग्रंट सगळे आसा पळय तुका बाकीचे सगळे जे आमी सुशेगार काम करता जे शेजारी काम करता जे नरेगाचे वर्कर आसा तांकां सगळ्यांक तांचो डायरेक्टली 2 लाखाचो इन्शुरन्स जालो तुमी हरशी वेवस्था रे आमचे सगळे सीएससी सेंटरची जॉइन आसा आणि ते सीएससी सेंटराचेर हे काम करता सगळ्या कॉमन सर्वीस सेंटरांचेर जाता सिटीजन सर्वीस सेंटर कॉमन सर्वीस सेंटर म्हणजे आमी जी 42 सुरू केला पळय जी 72 आहा ती Yes, sir, the government. government of India वाला है। Common substitute service center is the Dr. Jain, sir, कॉमन लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर कितना है अपने पास अभी गोवा में उनमें से एक्टिव मैक्सिमम 4 सेक्शन अभी एक काम करो 142 जो है अभी 142 के इंचार्ज को बुलाओ 142 वो कहाँ है उनको किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं उनकी सर्विसेज पूरे गोवा में बूस्ट करेंगे उसको टारगेट दे देंगे हम चाहे तो एक्चुअली गवर्नमेंट का उनसे कुछ लिंक नहीं है लेकिन विल गिव द इंसेंटिव बेस फॉर देम इफ दे दिस मच वर्क दे डू दिस इज आस्किंग द 20 रुपीज फॉर द इंडिविजुअल हम बोलेंगे उसको इतना काम करके दिया तो गवर्नमेंट विल पे वी आर विल गिव द टारगेट इस महीने में इतना काम करो हम दे देते क्योंकि बेनिफिट फॉर आवर पीपल सगळ्यांचे करून उडोवपाचे ओके तांच्याकडे पयशे आहा मरे तेच पयशे तुमकां दिवपाचे वी हॅव द लेबर वेलफेअर फंड वी कॅन स्पेंड डायरेक्टली डेट फंड वी कॅन ऑर्गनायज द डिफरंट प्रोग्राम डिफरंट हेजे तुमचो म्हणजे गोंयांत जी सगळी आहा पळय जाल्यार कोण तरी एक तो हो पळयता न्हू मरे वर्दे बरवे ताजो नंबर दी ताजो नंबर आयुष्मान भारत खबर और तो कितें करता आयुष्मान भारत म्हणजे हे मरे हेल्थ कार्ड हय तुजे अंकिता आयुष्मान भारत जे आहा पळय न्ही तो पण लेबरांक कोणाक दिवपाक जाय आमी डायरेक्ट दिता ताका DSSY मेळना तुका कोंकणी कळटा मरे ना ना सांग तुज्या अशें ताका चड कळटा हिंदी या मराठी हिंदी मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे यहाँ पे जो एलिजिबल लोग हैं समझो उसको DSSY कार्ड नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ इफ द 5 years इज नॉट कंप्लीटेड देन यू कैन इशू द आयुष्मान कार्ड ऑफ कोर्स व्हाई अच्छा अच्छा ओके ओके if the new labor come and they can ask they won't get it is a limited okay only the Ayushman I got it sir yo तो फटी तो ए दाव कल ना किती आहे यो तुमचे जोड पटान बोल फोटो फोटो चलो हे तुम्ही आता सगळ्यात चला लास्टाक उडयता
कित्याक तर तुम्ही सगळ्या येयला एकटोच व्हिडिओ करून घेऊन येयला तेकडे घेतलो तुमच्या